This program is brought to you by Health Department, Government of Goa, National Health Mission, Rashtriya Kishore Swasthya Karyakram. Hello and welcome to Yuva Health, yet another episode of health issues जे आमी उलयतात भुरग्यांबद्दल टीन एज राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम म्हळ्यार गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हेल्थ डिपार्टमेंटाची ही एक येवजण आसा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आनी तेज्या अंतर्गत जायते इश्यूज हेल्थ रिलेटेड आमी टॅकल करपाचो प्रयत्न करता. आयज आमी आयिल्ले आसा सांखळे हांगासर. म्हाज्या फाटल्यान जी कॉलेज आसा ती गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ सायन्स एंड कॉमर्स सांखळेची एंड हांगासर आमी पावल्यात जायते क्वेश्चन विचारतले भुरग्यांक हेल्थ रिलेटेड तांकां कितली म्हायती आसा आनी कितले तांकां तांचे कडेन इन्फॉर्मेशन मेळटा हें आमी चॅक करतले एंड जायते क्वेश्चन्स तांकां विचारतले, जायते सिच्युएशनल क्वेश्चन्स विचारतले. जे कोण बरे आन्सर्स दिता तांकां आमी प्रायजीसूय दितले. सो कितें कितें आसा ह्या कॉलेजीन आमकां तें पळोवया. जस्ट चॅक इट आवट. तुमच्या लायफान अशे खंयच्यो सिच्युएशन्स आसा त्या खातीर चड टेन्शन येता किंवा डिप्रेशनान वचपाचे सिच्युएशन्स जाता? एनी 2 or 3 तुमी सांगपाक शकता. कसले सिच्युएशन्स? Exams. एग्जाम्स. ओके. Exams. Study and exam. Submission of assignments. सबमिशन ऑफ असाइनमेंट. ओके. Family program. Family problems. फॅमिली प्रॉब्लेम्स. So suppose कोणाची डेथ जाली त्या फॅमिलीन जाल्यार अशें फायनान्शियला खातीर कितें प्रॉब्लम्स आसता. येस रायट. स्टडी. स्टडीज. फायनान्शियल फायनान्शियल इश्यूज. जेन्ना सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट जाता तेन्ना फॅमिली प्रॉब्लम्स. फायनान्शियल प्रॉब्लम्स. फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स. एग्जामीचे पेपर मेळपाचे आसता तेन्ना फॅमिली प्रॉब्लेम्स. फॅमिली प्रॉब्लेम्स. पर्सनल अशें कितें तें आमी केन्ना कोणाक सांगूं शकना. अशें कितें जालें आपल्या वांगडा जाल्यार फॅमिली प्रॉब्लेम्स आनी पर्सनल इश्यूज आसा ते. फॅमिली एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. फॅमिली एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. रिजल्ट्स. रिजल्ट्स. करियर डिसिजन. करियर. ओके. करियर ऑप्शन्स. स्टडीज. स्टडीज. फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स. फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स. करियर. करियर. फायनान्शियल प्रॉब्लम्स इन problems. स्टडीज. स्टडी. करियर इश्यूज. करियर इश्यूज. फायनान्शियल प्रॉब्लम्स. फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स. फॅमिली प्रॉब्लम्स. फॅमिली प्रॉब्लेम्स. ओके. एग्जाम्स. एग्जाम्स. कोण तरी ना जाता तेन्ना एक्सपायर. एक्सपायर जाता फॅमिली प्रॉब्लेम. ओके. फायनान्शियल. करियर. करियर. इश्यूज. करियर फ्युचर. करियर इश्यू. इफ समवन डोंट अंडरस्टँड अस आमकां कितें सांगपाचें आसता तें आमकां तांकां अंडरस्टँड जायना जाल्यार समजून कोण घेना जाल्यार आपल्याक स्वताक. म्हाका केन्ना डिप्रेशन अशें येना. हांव डेली हॅप्पीच आसता. फॅमिली प्रॉब्लम. फॅमिली इशू एन एग्जाम. एग्जाम्स प्रॉब्लम स्टडीज प्रॉब्लम. पीपल डोंट मॅच अप विथ यू. मॅच अप विथ. मी इन द सेन्स आता माझा ग्रुप असा एव्हरी वन इज नॉट लाईक मी राईट. खूप असे शी इज ॲट डिफरंट लेवल आय एम ॲट डिफरंट लेवल सो देर आर प्रॉब्लम्स वी कॅनॉट मॅच कॅनॉट बॉन्ड. आय कॅन से टेन्शन जाता तेच्या खातीर. टेन्शन एज सच जायना बट म्हाका जायना बिकॉज आय हॅव अ मच बिग सोल्युशन. करियर. करियर इश्यूज. सो सोशल इश्यूज. सोशल इश्यूज. पर्सनल प्रॉब्लेम्स. पर्सनल प्रॉब्लेम्स इन द सेन्स. तुझ्या लायफाचे पर्सनल प्रॉब्लेम. कशे तरेचे म्हणटात? इट कॅन बी एनीथिंग. Financial कितेंय आसूं शकता. कितेंय आसूं शकता. फॅमिली प्रॉब्लेम नाल्यार एग्जाम. फॅमिली इश्यूज. स्टडीज. फॅमिली इश्यूज. शिकून जातकूच जॉब मेळटले रिलेशन्स. रिलेशन प्रॉब्लेम. फॅमिली इश्यूज. फॅमिली इश्यूज. फायनान्शियल इश्यूज. फायनान्शियल. करियर. रिजल्ट्स. रिजल्ट. फॅमिली इश्यूज. फॅमिली इश्यूज. एक्झाम अटेंडन्स. एग्जाम आणि अटेंडन्स. करियर. करियर. फॅमिली प्रॉब्लेम्स. फॅमिली प्रॉब्लेम. करियर इश्यू. करियर. 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 नॅशनल इश्यू. नॅशनल इश्यू. नॅशनल. नॅशनल. हां कितें म्हणून आतां हें? आतां कितें जेन्ना समज आर्मीचेर बी अटॅक बी जाता न्हू तेन्ना तेंचे हे बी दाखयता ते पळोवन डिप्रेस जाता. आनी आतां फायट बी जाता न्हू NRCC ते आंदोलन बी करता सो ते बी पळोवन मातशें बरें दिसना पळोवन. वायट दिसता डिप्रेशनानूय बी असल्या गोश्टी तूं. ना तितलें वचना वायट दिसता तसलें पळोवन. करियर. फायनान्शियल सोशल इश्यूज. फॅमिली प्रॉब्लेम्स. खूप असतात असे फायनान्शियल हेल्थ प्रॉब्लेम्स आर ऑल्सो काइंड ऑफ डिप्रेशन देन अदर प्रॉब्लेम्स सोशल इश्यूज academic failure. Financial issue in the sense we want to cope up with the society. Admission in some reputed colleges. ओके. रेप्युटेड कॉलेजींनी एडमिशन्स. ओके. सेम कितें? फीज बीन चड आसता न्हू हेजे व्हडले अशे रेप्युटेड कॉलेजींची त्या खातीर. ओके. ट्रॅवल म्हटल्यार फायनान्शियल फायनान्शियल इश्यूज जाता.
नीड्स इनक्रीज जाता नीड्स लायक आपले नीड्स वाडटा आपल्याला नीड वाटतं आणि कितें आसा So sometimes we require for फॉर आर ग्रीड मोस्ट ऑफ द टायम Admissions time. एडमिशन टायम जेन्ना आमी फ्रेंडा वांगडा भायर वयतात किंवा आमी जायत्यो गोश्टी आमकां करपाच्यो आसता करपाक मेळना ऑलवेज थिंक अबावट दीस तुमी जेन्ना कामाक लागतले न्ही आनी जेन्ना तुमच्या पेमेंटांतल्यान भोंवपाक वयतले न्ही ताच्या सारकी आनी दुसरी गोश्ट नासता ओके लक्षांत दवरा आय एम सेईंग अबावट तुमी आतां सुद्दां जर पार्ट टायम काम करता न्ही जाल्यार तुका पयशांचो व्हॅल्यू खबर आसतलो एक सिंपल गोश्ट आसा नॉट सेईंग की तुमी भायर वचपाक जायना तुमी फिल्म्स पळोवपाक जाय ताचे बद्दल हांव केन्ना ना म्हणिना बिकॉज ही तुमची एज आसा त्या टायमार तुमी शिकपाक जाय आनी फिल्म्सांतल्यानूय खूब कितें शिकपाक गावता किंवा भायर फ्रेंडा वांगडा रावल्या उपरांत न्ही एक गोश्ट कितें आसा न्ही फ्रेंडा वांगडा बऱ्या फ्रेंडा वांगडा रावल्या उपरांत तुमकां खुबश्यो पॉझिटीव गोश्टी आनी नव्यो गोश्टी शिकपाक मेळटा सो फ्रेंड्स जो पार्ट तुमच्या कॉलेजीचो आसा न्ही तो लायफ टायम तुमकां उरतलो ओके सो येस फायनान्शियल प्रॉब्लम्स आर देर ऑन सेकंड नंबर ओके थर्ड कितें करियर बरी गोश्ट आहा अजुनूय स्टडी येवंक ना ओके इशून थर्ड इज करियर येस आपल्याक कितें करपाक जाय बट फोकस ऑन युअर करियर फोकस ऑन युअर स्टडी करियर आपुणूच जातलो आफ्टर डिप्रेशन आफ्टर स्ट्रेस्ड आउट आमी खुबशे फावटी वी एंड अप डुईंग रॉंग थिंग्स रायट खुबशे फावटी चुकतात आमी मागीर बरोबर चुकीच्या मार्गार वतात वॉट वी डू मोस्ट ऑफ द टायम कितें करतात गो आमी sometimes people do suicide. सुसायड उलोवयात नाका आमी ताजेर कित्याक म्हाका जर ऑप्शन दिलें न्ही जाल्यार सुसायड हो ऑप्शन केन्नाच आसचो ना म्हणजे ABCD Z पर्यंत सुसायड हो ऑप्शन केन्नाच दवरचो ना सो म्हाका ताजेर उलोवपाचें ना Alcohol, drugs. ड्रग्स घेतात ओके तो एंगर दुसऱ्या गजालीर काडटा. एंगर काडटा किंवा एंग्री जाता चडशे फावटी रेस्टलेस जाता Regret feel करता. रिग्रेट फील करता ओके हायपर टेन्स जाता आनी दुसऱ्यांचे राग काडटा. हायपरटेन्शन हावज अरेस्ट करता. हावज अरेस्ट करता स्वता फ्रस्ट्रेशन. फ्रस्ट्रेशन काडटा एक्टेरा. अलोन फील करता ओके अलोन रावतो उगी रावपाक लागता. ओगी रावपाक लागता कन्फ्यूज. कन्फ्यूज रावता आनी कितें मेजर आसा आयसोलेटेड. आयसोलेटेड रावता फिलींग अलोन. फिलींग अलोन आनी कितें लायफ टायम गिल्ट उरता. गिल्ट उरता एक कडेन रावता म्हणजे कोणाला उलय बी ना कोणाक. ओके जिम करता जिम सायलन्स ओगी बसता ओके बसता जिम इज अ सोल्युशन मायंड डायवर्ट जाता मायंड डायवर्ट करता वी क्राय क्राय फायट्स बीन जाता वेलकम टू द टॉपीक नाव हां एकटे रावपाचो प्रयत्न करता किंवा एकटो रावपाचो प्रयत्न करता हां राग काडटा बरोबर कित्याक जाणा आमी एकटो रावल्या उपरांत न्ही नॅगेटीव एनर्जी क्रिएट करता आमच्या मदीं रायट नॅगेटीव एनर्जी क्रिएट केल्या नंतर खुबश्या फावटी आमचें मायंड पॉझिटीव गोश्टीं कडेन कमी वळटा नॅगेटीव गोश्टी कडेन चड वळटा आमी एग्रेसीव जाता जायते फावटी कोणाचेरूय तापता गरजांचेर तापता आनी विनाकारण तापता की मागीर कळटा की आपलीच चूक आशिल्ली तातूंत आपूण तापपाक जायनाशिल्लो म्हणून रायट मोस्ट ऑफ द टायम वॉट वी डू एंड अप डुईंग रॉंग थिंग्स लायक सिगरेट स्मोकींग ऑर अल्कोहॉल ड्रिंकींग बरोबर हे फक्त डिप्रेशनान आसा म्हणून जायना पियर प्रेशरा खातीरूय जाता अरे तो करता ताका बरें कूल फील दिसता आसतलें म्हणून आपुणूय करपाक जाय रायट फ्रेंड्सां वांगडा भोंवपाक गेल्या उपरांत अरे तूं एक घे रे एक सिगरेट और एक घे रे पिया रे अशें जाता आनी एकांतल्यान सुरवात जाल्या उपरांत ते मागीर आपुणूच खुबश्या मोठ्या गोश्टींचेर पावता सिगरेट आनी अल्कोहॉल हे दोनूय ह्या एजीचेर तुमकां अजिबात बरोबर न्ही सिंपल रिजन आसा गाडी चलयता खबर आहा ड्रिंकींग एंड ड्रायव्हिंग इज प्रोहिबिटेड खबर आसा सगळ्यांक कित्याक एक्सिडंट जाता कित्याक अनकॉन्शियस जाता कित्याक सिंपल गोश्ट जेन्ना तूं बरे भशेन गाडी चलयता पळय सिंपल म्हणजे बरो आसतना गाडी चलयता तेन्ना आमकां विदीन 3 सेकंड्स ऑर 4 सेकंड्स डिसिजन्स येवपाक जाय की आपल्याक खंयच्या वाटेन वचपाक जाय गाडी चलयतना आमकां फुडल्यान गाडी जाल्यार कितें करपाक जाय तें कळपाक जाय ओके अल्कोहॉल पिल्या नंतर न्ही डिसिजन मेकींग पावर जे आसा ते कमी जाता जे आमी 3-4 सेकंडान डिसिजन घेवपाक ताका 10 सेकंड लागता आनी इन दॅट 7 सेकंड्स न्ही कितेंय जावपाक शकता याद दवरा कितेंय जावपाक शकता सो ब्रेन आमचें डिहायड्रेट जाता आमचें ब्रेन कंट्रोला भायर वता सेम वे ह्या एजीचेर जेन्ना तुमी हें करतले न्ही तुमची ग्रॅबिंग पावर सगळ्यात चड आसता ह्या एजीचेर तुमी शिकपा खातीर ही एज आतां एक एज थारायलेली आसा तुमी 1st to 4th इतले एजीचेर 5th to 10th इतले एजीचेर 11th to 12th इतले एजीचेर कंप्लीट जाता 1st year 2nd year 3rd year मागीर मास्टर्स आनी हे ते सगळ्यो गोश्टी PhD बीन ते एक एज आसा
त्या एजीचेर तुमची ग्रॅबिंग पावर तशी तशी वाडटा आनी ह्या एजीचेर तुमी स्टॉप करीत न्ही ती ग्रॅबिंग पावर फिनीश. याद दवरा, हेका फक्त मजे खातीर पिवप इतलेंच ना ही गजाल. तुमच्या ब्रेनाचेर भयंकर इफेक्ट जाता ऑन युअर बॉडी, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ सुद्दां खूब इफेक्ट जाता. इन दॅट केस आमी एकदां कितें करतात, जायते फावटी ड्रग्सान बीन वतात. रायट, तुमी पळयला आसतले खुबशे भुरगे घेतात ते ड्रग्स किंवा कितें दिसता ड्रग्स आमच्या ह्या समाजान ड्रग्स बीन घेतात भुरगे? हय घेता. अशें तुमी लायफान केन्ना पळयलां? हय हांव रावतात थिंगा सांग तुका. येस, बट बरी गजाल ओपन अप जाता. येस सर. आसा येस. पळयला तुवें? येस सर. आसा खबर भुरगे? सर पर्सनली पळोवंक ना, आयकला केसीस एंड पिक्चरांनी आनी विडियोसांनी दाखयता. बट सर ते कितें बेसीस घेवनूच घेता न्ही. बरोबर. येस, पळयला केन्ना अशें पळयला सो तुका खबर आहा भुरगे घेतात? खबर आसा? पळोवंक ना सर, पण खबर आहा घेता म्हणून. घेता म्हूण खबर आहा. ओके. पळोवंक ना. जाता भुरग्यां मदीं? हय जाता. घेतात. ओके. चड करून कोस्टल एरियाज आसता पळय थंय चड जाता. कोस्टल एरियान चड जाता? स्टॅटिस्टीक तुका दिता, तूं यू वील बी सरप्रायज्ड. खबर ना. पळोवंक ना. घेतात भुरगे मग? या घेतात. या बट नेवर सॉ. हां? नेवर सॉ. नेवर सॉ. घेतात पळय, ऐकला बट पळोवन हांवें. पळोवंक ना. घेता कितें? घेता सर अल्कोहोल, बट हांवें पळोवंक ना. नॉट ओन्ली अल्कोहोल. या ड्रग्स. पर्सनली पळोवना बट आयकला खंय केसीस. कितें चलता? हां. सी मे बी दोन तरेचे लोक आसता. एक जो म्हणटा की तो पिता, सो आमी तेज्या वांगडा कित्याक रावपाचें, तो पिता तेज्या वांगडा रावपाचें ना. आनी दुसरो आसता तो म्हणटा तो पिता जाल्यार आपुणूय पिवपाचें, तो ड्रग्स घेता जाल्यार आपुणूय घेवपाचें. आयकला बट केन्ना पळोवंक ना. आयकला, सगळें आयकला. न्यूजाच आहे अशें पळोवंक ना सर. म्हळ्यार गोवान जाता अशें ड्रग्स बी. ड्रग्स पळोवना बट ते टोबॅको बी घेता ते पळयला. ओके. पळयला. पयला. ना पळयला. पळोवंक ना म्हटल्यार घेता. तशें आय पळयला. ओके. एक बरी गजाल कितें ना तुमची, आयकला पूण पळोवंक ना. बट येस, तुमचो आन्सर म्हाजे कडेन पावपाचो तो पावलो. फ्रँकली स्पिकींग सगळ्यांक सांगता, तुमकां जें कितें सांगपाचें आशिल्लें न्ही तें पावलें. म्हळ्यार आयकला पूण पळोवंक ना. एकदां तरी मरे ओपन अप जावन सांगपाचो प्रयत्न करा. लायक तांणी म्हळें किंवा हांणी म्हळें, एक मायंड सेट आसता न्ही, ती जेन्ना तूं ओपन दवरता न्ही, तूं गोश्टी सरभोंवतणी जेन्ना समजपाचो प्रयत्न करता तेन्ना ह्यो गोश्टी आपुणूच फुडें सरून सांगपाचो प्रयत्न जाता. आयकला पूण पळोवंक ना ह्या गोश्टींतल्यान तुमचो आन्सर्स कळटा, बट तुमी कशे ह्या गोश्टी कडेन पळयतात पळय ताजो एक फूल पिक्चर क्रिएट जाता. सो पळयला किंवा तुमकां खबर आसा जाल्यार खबर आसा. हांव तुमकां केन्नाच सांगतो ना की खंयच्या भुरग्याचें नांव सांग किंवा हाचें सांग, बिकॉज आमी केन्ना सांगिना. ओके. सो नेवर टेल एनी वन्स नेम. म्हणजे आमी केन्नाय कोण तुका विचारली हें तुमकां सांगता, हेल्प कर तुज्या फ्रेंडाक, बट केन्ना नांवां सांगपाचो प्रयत्न करूं नाका दुसऱ्याक. बट येस, पळयला जाल्यार येस, पळयला अमके कडेन ह्यो गोश्टी जाता ह्यो समजपाचो प्रयत्न करपाक जाय. सो हाव टू मेक देम टू कम आउट फ्रॉम दीस सिच्युएशन? ताका बरे भशेन समजोवपाचें, तेजे मिन्स तेजे बॅड इफेक्ट्स बी कितें जाता ते. बॅड इफेक्ट्स कितें जाता? ओके. हां, ताका सांगपाचें की बाबा तुवें तें घेतलें जाल्यार तुज्या फॅमिलीचेर कितें परिणाम जातलो. आमी तांकां सांगप आनी आमी सांगलेलें ते चड बऱ्या तरेन आयकतले, कित्याक आमी तेंच्याच एजीचे आसता. सो तांकां रोखडें कळटलें की आमी तांकां सांगप की तुमी कितें वायट करता तें. तांकां समजून सांगप की तें वायट म्हणून. एडवायस दिवप तांकां आनी डॉक्टरा कडेन व्हरप. नेगेटीव आनी पॉझिटीव कितें इफेक्ट्स आसा पळय तेजे ते ताका सांगपाक जाय. तुका मातशें अंडरस्टँड करपाक जाय तो कितें सांगता पळय ताका ते सपोर्ट करपाक जाय. आनी तो कितें इफ नेगेटीव सांगता जाल्यार ताका तेजे पॉझिटिवनेस दाखोवपाक जाय कशें कितें आसा. ओके, नायस. आमी तांच्या कडेन चडान चड टायम स्पेंड करूंक जाय की तांकां बाकीचो टायमूच मेळपा जायना तसल्या हितून वचपाक. इमोशनल सपोर्ट एंड वी हॅव टू डायवर्ट देयर मायंड्स फ्रॉम द सिच्युएशन. 2 कानार लावपाचे. अशें कोणी सांगलें तुका हें? गुड आन्सर ताणें दिलो. बरें 2 कानार लावपाची गरज. कित्या खातीर गो? बऱ्यो गजाली सांगून ताका जर कळटलें
जाल्यार ते तशें करचेच नासले पयलीं सुद्दां न्ही. सो ताका मातशें यू नो स्ट्रॉंगली सांगचें पडटलें. म्हणजे 2 कानार लाव. समजून सांगप आनी जे तेंचे ड्रग्स बीन घेतात तेंचो यूज कमी करपाक. मायंड ब्रश अप करप. मायंड ब्रश अप. कावन्सिलींग. कावन्सिलींग इज द बेस्ट वे. ओके. एनीथिंग एल्स? बरे भशेन समजून सांगपाचें आनी समजून समजून सांगात. कावन्सिलींग. कावन्सिलींग इज द बेस्ट. समजोवपाचें. कितें आसा? आमी ताका हॅप्पी अशें दवरूं शकता. आमी आमच्या तरेन ताका हॅप्पी अशें दवरूं शकता. कावन्सिलींग. समजून सांगपाचें तांकां. म्युजीक. Music is the best way to come out. Okay. Diverting their minds in positive thoughts and all. कावन्सिलींग. Counseling. Try to finish it from the root. कावन्सिलींग. Counseling. सो स्ट्रॉंग सपोर्ट आनी तेंचे कितें आसा गजाली मनान जे उरला ते सगळे सारकें करप आनी तांकां कितें रॉंग स्टेप करपाक उखलपाक दिवप ना. सेल्फ कंट्रोल. Self control. कावन्सिलींग. Counseling. ताका सपोर्ट करा. Support करप. कीप देम बिजी इन वर्क. कावन्सिलींग. Counseling. खेळा कडेन सर चड इंट्रस्ट तांकां हाडपाचो. ओके. एक गोष्ट लक्षात धरा. तुम्ही जे कितें म्हटलें न्ही तांकां समजून सांगप. एक गोष्ट म्हाका सांगात. तांकां खबर आसचें ना हे जे वायट इफेक्ट कितें आसा ते घेताना. खबर आसतलें न्ही नॉर्मली. ओके. जस्ट अंडरस्टँड देअर मेंटल स्टेटस. ते अशें कित्याक करता ते. बिकॉज खंयचोच मनीस वायट नासता केन्ना. तुम्ही सकाळी उठल्या उपरांत केन्ना म्हणटा की आज आपण वायट करतलो म्हणून. ना न्ही. सिंपल गोष्ट. आपण बरेंच करतलो म्हणून भायर सरता. आमकां बरेंच जाय आसता जाल्ले आनी कानपटार मारून तर कशेंच जावचें ना. बिकॉज तो जर हर्ट आसा तो ताका आनीक हर्ट करता तो आनीक भितर वचपाची शक्यता आसता. सो ताजे मेंटल स्टेटस तो करता आसतना तो स्वताक वायट म्हणून केन्ना करचो ना. तो आपल्याक रिलॅक्स मेळटलें किंवा आपल्याक खंयचे तरी दुसऱ्या कडेन वचपाक जाय म्हणून तो हेतूंतल्यान भायर सरपाक त्या गोश्टी कडेन नेगेटीव एनर्जी जेन्ना म्हणटा ती नेगेटीव एनर्जी तांकां तेजे कडेन ओडून घेता. सो फर्स्ट थिंग यू कॅन डू इज त्या मनशा मदीं पॉझिटीव एनर्जी क्रिएट करात. पॉझिटीव विचार करपा लाया. प्रत्येक गोष्टीचें सोल्युशन पळयतना पॉझिटिवली पळोवपाचो. इतलो ताजे कडेन एनर्जी वाडयात पॉझिटीव की बाबा तेणी प्रत्येक गोष्ट घेतानाच पॉझिटीव घेवपाक जाय. जाणे करून नेगेटिविटी कितें आसता ती पयस उरतली. तुमी प्रत्येकान हें ट्राय करपाक शकता जेन्ना तुमचें मेंटल स्टेट जेन्ना मातशें तुमकां दिसता की आमी वीक फील आसा डिप्रेस जाता हें ट्राय करात. कशें आयच्यान 4 दीस मरे फक्त सकाळी उठल्या उपरांत यूट्यूब सगळ्यां कडेन आसा. पॉझिटीव व्हिडिओज पळयात. कशें जाणा थोडे ड्रामा व्हिडिओज आसता शॉर्ट फिल्म्स आसता पॉझिटीव इन्स्पिरेशनल व्हिडिओज आसता ते पळोवपाचो प्रयत्न करा. आयच्यान 4 दीस सकाळचे डेली. कोरियन फिल्म्स आसता जे पॉझिटिविटीचेर इतल्यो बऱ्यो ऑफिल्म्स करतात जाणा ते. खूब बरे तेंचे बारीक ड्रामा फिल्म्स असतात. हांव डेली पळयतात चडशा फावटी आनी ते पळोवन भायर सरता. कित्याक तुमचो हाफ डे ऑटोमॅटिकली न्ही बरो वयतलो पॉझिटीव वयतलो. कारण तुमी सकाळी एक तकलेन जे थॉट घेतला पळय पॉझिटीव ते कॅरी फॉरवर्ड जातले. ह्यो थॉट्स तांच्या मदीं घालपाचो प्रयत्न करा. पॉझिटीव थॉट्स प्रत्येक गोश्टी कडेन पळयतना पॉझिटिवली विचार करपाचो प्रयत्न तेंच्यांनी करपाक जाय. सेकंड हे म्हाजें पर्सनल आसा ते खंयतरूच तुमकां म्हाका आनी कोणी टॉक्साक बीन सांगून नासतले इज हेल्पिंग अदर्स. कित्याक तें सांगता तुमकां क्लासीन बस स्टँडार किंवा रस्त्यार मार्केटान खंयसरूय दुसऱ्यांक हेल्प करपाचो प्रयत्न करा. कितें जाता तातूंत जाणा मरे आमी तुमी सिंपल गोश्ट बसीन जेन्ना ट्रॅव्हल करता न्ही कोण म्हातारो जर मनीस आसा आनी ताका जर सीट दीत जाल्यार तो तुमकां केन्ना केन्ना म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा आनी हांसता. तेजे स्मायल पळोवन आमकां ऑटोमॅटिकली बरें दिसता. खुबशे फावटी आपूण जेन्ना हेल्प कोणाक केलो न्ही ताजे स्मायल पळोवन आमकां ऑटोमॅटिकली बरें दिसता. एक आमच्या तोंडार स्मायल येता आपुणूच. एक ह्युमन टेंडन्सी आसा की आमी पॉझिटिवली गोश्टी कडेन पळोवपाक लागता. आमी हॅप्पी जाता खुबशा फावटी ह्या गोश्टींनी. ह्युमन टेंडन्सी आसा पॉझिटीव एनर्जी आमची वाडटा तातूंत. आनी ते पॉझिटीव एनर्जी जेन्ना वाडटा न्ही तेन्ना आमकां खुबदां नेगेटीव जी आसा नेगेटिविटी तातूंत पयस रावल्ल्या सारकें दिसता. आमी कितें बरेंच करपाक जाय अशें दिसता. सो हेल्पिंग अदर्स इन दॅट केस ओल्ड एज होम किंवा ऑर्फनेज केन्ना गेले तुमी कोण ओल्ड एज होम ऑर्फनेज विजीट करपाचो प्रयत्न करा. तुमी थंय गेले उपरांत तांच्या वांगडा खेळ्ळे तांच्या वांगडा रावले न्ही काय तुमची पॉझिटीव एनर्जी इतली वाडटा जाणा. भायर आयल्या उपरांत तुमचे जगा कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन बदलता. सो सोल्युशन सोदपाक लागता. तुमी सोल्युशन पळयतात गोश्टींचे. खंयच्याय गोश्टी कडेन पळयतना हे प्रॉब्लम जे आसा न्ही ताच्या कशें हें करपाक शकता सोल्युशन कशें काडपाक शकता हाजेर तुमी लक्ष दितात. थर्ड इज तुमचे गेम्स खेळपाक जाय. ओके. पबजी न्ही आउटडोर गेम्स खेळपाक जाय. वॉट इज अनेमिया? Iron deficiency. Hemoglobin deficiency. Deficiency of hemoglobin. Lack of mineral content in body. What kind of mineral? Salt, I think. I'm not sure. Lack of iron in blood, hemoglobin. Okay, hemoglobin iron. ऑक्सिजन लेवल कमी आता. Oxygen level कमी. हेमोग्लोबिन डेफिशियन्सी.
Lack of ions in blood. Lack of iron. Deficiency iron जाता iron. Shortage of blood. Shortage of blood. Iron deficiency. Iron deficiency. डिक्रीज इन हिमोग्लोबिन हिमोग्लोबिन डिक्रीज Hemoglobin level कमी असता. Okay. Lack of deficiency of hemoglobin in blood. Hemoglobin lack of deficiency of iron. Lack of hemoglobin. Lack of Lack of hemoglobin. This is caused due to lack of hemoglobin. Lack of Hemoglobin. hemoglobin. Hemoglobin कमी असतं. Lack of iron. Lack of iron. Lack of iron. Iron. Iron deficiency. Lack of iron. lack of hemoglobin. Iron deficiency. आयर्न डेफिशियन्सी इन हेमोग्लोबिन. आमचे क्रायटेरियाज असता मायल्ड एनिमिया, मॉडरेट आणि सिवियर एनिमिया. ओके, जी नॉर्मल रेंज आसा हेमोग्लोबिनाची ती आसा फिमेल्सामध्ये 12.5 to 15 आणि जी मेल्सामध्ये आसा ती अप्रॉक्सिमेटली 14 to 17. सो जेन्ना ह्या रेंजीन आमचे हेमोग्लोबिन आसता तेन्ना आमी म्हणटात ते नॉर्मल आसा. जेन्ना ते कमी असता तेन्ना आमी मागीर ते क्रायटेरियान घालतात की मायल्ड आसा, मॉडरेट आसा की सिवियर आसा, आणि अकॉर्डिंगली आमी ताची ट्रिटमेंट स्टार्ट करतात. करेक्ट. सो टू ओवरकम अनिमिया जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान स्टेप घेतिल्लो आसा तो म्हणजे विकली आयर्न फॉलिक एसीड सप्लिमेंटेशन प्रोग्राम. आतां विकली तुमकां खबर आसा हां, तुमी सगळी FYचे स्टुडंट्स न्ही, तुमी जेन्ना 10थान बी आसली किंवा 6 to 10th आमी किंवा 6 to 12th एक्चुली आमी तुमकां आयर्न फॉलिक एसिडाची टॅबलेट दिताली स्कुलान आणि कंपल्सरीली आमी तुमकां विकांतल्यान एकदां ती घेवपाक लायताली. आणि खुबशीं तुमी भुरगीं आसताली जी ती टॅबलेट घेनासली. करेक्ट. हां, सो हो जो अनिमिया आसा तो ओवरकम करपा खातीर आमी कितें करतात, विकली आयर्न फॉलिक एसीड सप्लिमेंटेशन प्रोग्राम स्टार्ट केला. सो अंडर दॅट प्रोग्राम आमी कितें करता, विकांतल्यान एकदां तुमकां ती आयर्न फॉलिक एसिडाची टॅबलेट दितात. ओके, आणि अलॉंग विथ दॅट प्रोग्राम आमी दुसरो एक प्रोग्राम स्टार्ट केला, तो आसा NDD. कितें तुमी जर तुमचो डायट प्रॉपर आसा आणि प्लस तुम्ही टॅबलेट्सूय घेता, पण जर तुमच्या बॉडीमध्ये वॉर्म इन्फेस्टेशन आसा ड्यू टू मेनी रिजन्स, जसे की पुअर सॅनिटेशन, हायजीन, जी प्रॉपर हायजीन मेंटेन न केल्ल्या कारणान, किंवा बेर फूट तुम्ही भायर वता खेळटात किंवा आनी खंयची एक्टिविटी केल्ल्या कारणान जर वॉर्म इन्फेस्टेशन तुमच्या बॉडीन जाल्लें आसा जाल्यार हे वॉर्म्स कितें करता, तुमचें हेमोग्लोबिन आसा तें हळूहळू शरिरांतले कमी करपाक लागता. ओके, आनी मागीर तुमी एनिमीक जावपाक लागता. सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दीस अनिमिया आमी दुसरो प्रोग्राम स्टार्ट केल्लो आसा, तो आसा नॅशनल डिवॉर्मिंग डे. एक म्हणजे विकली आयर्न फॉलिक एसीड सप्लिमेंटेशन प्रोग्राम, जे हातून आमी तुमकां विकांतल्यान एकदां टॅबलेट घेवपाक लायता, आनी दुसरो आसा तो नॅशनल डिवॉर्मिंग डे. वर्सांतल्यान 2दा आमी तुमकां ती दंताची गुळी एल्बेंडेजॉल घेवपाक लायता इन फ्रंट ऑफ द टिचर. बरोबर. सो अनिमिया खातीर आमी हे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हेल्थ डिपार्टमेंटान हे 2 प्रोग्राम केल्ले आसा. आणि हांव सगळ्यां कडल्यान आशा करता की तुमी आमकां कॉपरेट करतली. सगळ्यांनी NDD सक्सेसफूल केला, सगळ्यांनी टॅबलेट घेतल्या, कोणें घेवना ताणें मॉपअप डे 17th of Feb आसा ताणें घेवपाचें. ओके, सगळीं जाणां करतली. विफ्स तरी आमी तुमकां हांगा कॉलेजीन दिना, पण NDD प्रोग्राम म्हणजे एल्बेंडेजॉल टॅबलेट सगळ्यांक दिल्या. सगळ्यांनी टॅबलेट्स घेवपाच्यो आनी एनिमिया ओवरकम करपा खातीर आमकां एक्चुली तुमी तुमकां हेल्प करपाची. करेक्ट. ओके, थँक्यू. यू हर्ड अबाउट बेटी बचाव बेटी पढाव. हय, पूण आमच्या समाजान आमी चलयांक तितलोच मान दिता रे? दिता दिता येस दिता गो? ना दिता दिता दिता. ओके, व्हेरी गुड. ना ना दिना दिता दिता. ना. व्हॉट काइंड ऑफ प्रॉब्लेम्स फेस? मिन्स फॅमिली मेंबर्स म्हणजे मम्मी पप्पा आसता पळय ती थोड्यांची तीच हें करता, म्हणजे आपलो चेडो तो कितें तरी करतलो, तूं कितें करतलें अशें उलयता. About that rapes and all, we are not giving, still the people are attempting that things, right? चोडवांक चड मान मेळटा. व्हेरी गुड. चलयांक चड मान मेळटा म्हणटा तो. इज इट रायट? आमकां आमच्या घरा पर्यंत मेळटा, घराच्या भायर आय डोंट थिंक सो. आता आई ट्रॅव्हल 2 वरां बसीन ट्रॅव्हल करता एवरी डे, सो आय हॅव एक्सपिरियन्स लॉट ऑफ डिस्टर्बन्स इन द बस. येस, ही गोष्ट तितलीच खरी आसा. बसीनूय खुबशे फावटी चलयां वांगडा खुबशे फावटी जायत्यो घटना जाता बसीन जास्ताच्या फावटी, आनी अश्यो कंप्लेंट्स आमकांय खूब येतात. बट फॅमिली म्हणटात किंवा फॅमिलीच्या भायर सुद्दां एक जो चले कितले पर्यंत भोवल्यार चलता, चलयांनी बेगीन येवपाक जाय, किंवा
हांव तातूंत एक सेफ्टी हे पळयता एका पेरंट्सांचे एक सेफ्टी दृश्टिकोनांतल्यान पळयता की चली आनी बेगीन बरपा बिकॉज सेफ आसप भरपूर गरजेचें आसा ते आसात तातूंत प्लस एकदां अशें सिच्युएशन जाता की बाबा चली लग्न जावन वतले आमकां चल्यांनीच पळयतले हे आसता तकलेन खुबशे फावटी पेरंट्सांचे आसता गो ना चलयां सुद्दां आयज काल पळयतात आपल्या पेरंट्सांक रायट त्याच काळजींतल्यान पळयतात जितले चले पळयतात बरोबर सो ह्यो उरला अजून कितें अशें की बाबा चलयांक आमी म्हणटा की चलयां कमी म्हत्वाचें आनी चले चड म्हत्वाचें अशें उरला अजून केन्ना सर इफ वी कन्सिडर फूल इंडिया देन इट इज देर आमी गोंयान म्हणटा सध्या गोंयान सर थोडी कडेन आसा थोडी कडेन ना बिकॉज वी कॅनॉट इरेडिकेट इट फुली वी हॅव नॉट सक्सिडेड टील येट बट इफ इट कंटिन्यूअस ऑन आमची जनरेशन येता म्हणसर सर जावं शकता जातलें जावपाकूच जाय जावं शकता न्ही जावपाकूच जाय बिकॉज तुमचें जनरेशन आमचें जनरेशन जें आसा तें आमी चेंजीस करपाक सोदता आनी तो म्हणसर सगळें सारकें जातलें फॉर शुअर बट एक गोश्ट लक्षांत दवरात जो पर्यंत आमी दृश्टिकोन बदलचे ना आनी आमी पळोवपाचो फॉर एग्जाम्पल तांणी जशें सांगलें की बसीन जायते फावटी इन्सिडंट जाता घरा पर्यंत खूब बरे तरेन सांबाळप जाता पूण घरच्या भायर कितें जावपाक शकता हाच्या बद्दल जेन्ना विचार करता तेन्ना एक भंयूय दिसता जाल्यार तुमी तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की तुमच्या सगळ्या सरावंडींग जें कितें चलता तें बरे भशेन दवरप एका बऱ्या दृश्टिकोनांतल्यान पळोवप आनी एक गजाल वेन वी आर सेईंग बेटी बचाव बेटी पढाव बढाव त्या दृश्टीकोन तेन्ना पळयता न्ही तेन्ना एक गोश्ट तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की जेन्ना प्रेग्नंट आसता तेन्ना चलो काय चली हें जाणा जावन घेवप सुद्दां चुकीचें आसा पूण खुबशे फावटी ह्यो गोश्टी आजुनूय ट्राय करतात थोडे जाण करतात आय डोंट थिंक सो सर करतात इलिगली करतात इलिगलीच म्हणटा इलिगल तर ना करतात रे करतात बट ह्यो गोश्टी स्टॉप जावपाक जाय इट्स अ क्रिमिनल ऑफेन्स आनी ताजेर क्रिमिनल ऑफेन्स रेजिस्टर जावन ते जेलीन सुद्दां वचपाक शकता खबर आसा सगळ्यो गजाली ह्यो सगळ्यो गजाली मॅक्झिमम लोकां कडेन पावोवपाचो प्रयत्न कर आनी हे चुकीचें आसा ओके अशें आजून उरोवंक ना की बाबा चलो सुपिरियर आनी चलया कांय ना कारण चलयांनी सुद्दां तितलीच भरारी मारलेली आसा इन स्पोर्ट्स म्हणा किंवा इन नासान सुद्दां त्याच प्रमाणाचे बरे जाले आमचे इंडियेचेच जे स्पेस शटलान आशिल्ले कल्पना तांचे सुद्दां तुमकां खबर आसतले आमचे इंडियेचे पयलीं जे स्पेस शटलान भायर सरपी सो तुमी ह्यो गोश्टी लक्षांत दवरात आनी विचार करात की बाबा आमी खंयच्या वाटेन वतात ते ओके सो कॉंग्रॅच्युलेशन ओके ही आशिल्ली आयची आमची कॉलेज गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स सायन्स एंड कॉमर्स सांखळे हांगासर आनी जायते क्वेश्चन्स आमी विचारले आनी खूब बरी आन्सर्स तांचे कडल्यान गावली आमकां एंड तुमकां जर कितें म्हाका सजेशन दिवपाक जाय सांगपाक जाय जाल्यार प्लीज युवा हेल्थ ही पेज आसा आमच्या फेसबुकाचेर ताचेर चल म्हाका मॅसेज बॉक्सान चल आनी म्हाका तूं सजेशन्स किंवा कितें तुमची क्वेरीज आसा किंवा कितें सांगपाचें आसा जाल्यार फीडबॅक म्हाका थंयसर दिवपाक शकता सो फुडल्या विकाक परत एक फावट मेळुया आनी एक नवी कॉलेज आनी मजा मस्ती घेवन टील देन टेक केअर बाय बाय